गोयचो दर्यादेग वाठार पळोवपाक दर दिसा शेकड्यांनी देशी तसेच विदेशी पर्यटक गोंयांत येतात। योग्य कागदपत्रांची तपासणी करून दुचाकी रेंटाचेर घेतात, तरी लेगीत येरादारी पुलीस पर्यटकांक दंड घालतात। गोयचो सरकार पर्यटन सोंपोवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न करीत एका पर्यटकान रिलाच्या माध्यमांतल्यान तिडक उक्तायल्या। मजगती हे विशीं जेन्ना गोयचो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक प्रश्न विचारलो जाल्यार तांकां हे विशीं कांयच खबर नाशिल्ल्याचें दिसून येता। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता, कारणा शिवाय खंयच्याच पर्यटकांक आडोवचे न्हय असो मुख्यमंत्र्यान पुलिशेक आदेश दिल्लो, पूण ताचें पालन जायना। तुम्ही आमकां सांगात की आसा, वी विल एन्श्योर एक्शन इज टेकन। आणि एक इश्यू म्हणटा तो काल एक रील बसून येता की पुलीस खंय बेश्टे कारण नासतना आडयतात बी म्हणून, आणि दे आर क्रिटिसायझींग लोकांनी ते टुरिस्टांनी तिडक हे केला रिल्सार बी घालून। सर्टन पॉइंट आय हॅव गॉट अ सिमिलर फीडबॅक थ्रू मेल्स फ्रॉम टुरिस्ट हू हॅव विजिटेड, आनी आमी हो मुख्यमंत्री कडेन एस्केलेट केल्लो आसा। मुख्यमंत्र्यान फाटीं डायरेक्शन दिल्ले की विदाउट अ लेवल ऑफ ASI कोणेच गाडी आडावची न्हय म्हणून सर्क्युलरूय काडिल्लो। समज तशें समज जाता आनी सोशल मिडियार जाता, आय थिंक इट्स अ सिरियस कन्सर्न which we will need to act upon. आता तुवें म्हाका एक केस दिल्यार जाला काय इमिडिएटली सांगू शकतो ना, पण तुवें म्हाका ओवरऑल सांगलें व्हायरल जाता, जितलें आमच्या नजरेक गेलां आमी एक्ट केलें। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।